बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्यांक आंतोनियो आनी पियेदाद आब्रेव ह्या आमच्या बाबा मुलां खातीर देवान तांची काकलूत करून सासणीक विसव तांकां फावो करून तांचे खातीर मागुया. आनी पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोक्सांनी मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत म्हाका घेवन सदांच संकवाद मारे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सर्पवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरया. भो काकलूत सारा देवा, पास्कांचो गूट समोर आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञेच्या मार्गार आमकां धीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. धर्मदूतांचे इतिहासावेलें वाचप. धर्मदूतांक महाधर्मसभे मुखार हाडटच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिटकावणी दिल्ली. तरी तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुजालेम शार भोल्लां आनी ह्या मनशाच्या मरणांचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतीपाळ करून पेद्रून आनी धर्मदूतांनी म्हणलें, मनशांच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकोळावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसोणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्यांचे आमी गवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उतर. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणुया, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळे वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो
ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाड घोड. ताचे गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: धोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेलो तांचो उगडास नांच करता. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब: धोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां, तांचें सोरशें सर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रेक कोश्ट भारी ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. जबाब: धोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली. उबी रावया. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्यांसो तुमचे सगळ्यांसू जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमान तुका सुमिया. स्नान जाताना जुवावान आपल्या शिसांक म्हणे, जो वयर थावन येता तो सगळ्याहून व्हडतो. जो पृथ्वींतलो उपसता तो पृथ्वीचो आनी ताचें उलोवणें पृथ्वीचें. जो स्वर्गार थावन येता तो सगळ्याहून व्हडतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर भावार दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर भावार्थ दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें प्रितीच्या भगमरेनो आज पुरगडलेलीं दोनूय वाचपां आमकां गोवायके विशीं हो संदेश दितात. आमी गोवाय जावंक तुका आनी म्हाका हें आमंत्रण करतात, हें आपोवणें आसा. पयले वाचपान धोर्मदूताच्या इतिहासांतल्या वाचपान आमी आयकलां कोण परी धोर्मदूत पुनर्जीवन जाल्ले जेजूक गोवाय दितात. पुनर्जीवन जाल्ले जेजूची ही बरी खबर परगडटात. पुनर्जीवन जाल्ले जेजूचें नांव सगल्यांक ते परगट करतात. पूण हो तांचो प्रचार हें तांचें परगट करप, हो परगट करपी वावर धर्मसभे मुखार ते महायाज्ञीक आसतले, वडील आसतले, ते तांकां धरतात, ते तांकां विचारतात. हे भाशेन परगटणी करूंक, गोवाय दिवंक, बोन करूंक तांकां ते उलो करतात. ते वेळार हे धर्मदूत तांकां असल्या सरळ उतरांनी जबाब दितात आनी म्हणटात, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. आनी जें कितें आमी परगट्टा तें फोट न्हय
पूण जें कितें आमी पळयलां आमी आयकलां आमी अनुभवलां तेंच की आमी परगट करता खुर्सार उमकळावन तुमी जिवेशी मारलेले त्या जेजूक देवा बापान पुनर्जिवंत केलो आनी हें तें सोत हो तो बोरवाचो आमी परगट करता आनी ह्याच स्वताचे आमी गोवाय जावन आसा जाल्यार बाबा म्हणून तेच दोन दूत पेद्रू आनी दुसरे सांगतात न्हूच फकत आमी गोवाय पूण आमचे बरोबर देवान दिलोलो भासायलोलो हो पवित्र आत्मोय बी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक गोवाय जावन आसा देखून ह्या पयल्या वाचपांत पेद्रू म्हणटा आमी दोन दूत त्याच बरोबर पवित्र आत्मोय बी ह्या भावार्थाच्या स्वताक गोवाय जावन आसा हाच्या शुभ वर्तमानांत जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत स्नानदातार जुवांव शिसा कडेन उलोवन तो तांकां त्याच जेजू विशीं नव्यान संदेश दिता तोय पवित्र आत्म्या वरवीं ही गोवाय मेळ्ळ्या म्हूण जुवांव उगडास करता आपुणूय बी ह्याच जेजूक गोवाय दिवंक आयला पूण लोकांन थोड्या लोकांन मानून घेतला थोड्या लोकांन मानून घेवंक ना थोडे लोक हे गोवायकी मानून घेतल्या थोड्या लोकांनी मानून घेवंक ना आनी देखून जुवां बातिस्तूय बी पवित्र आत्म्याचो उगडास करता पवित्र आत्माय बी ह्या भावार्थाच्या स्वताक गोवाय म्हूण जुवां बातिस्त आमकां उगडास करता भावमडीनो तुमी म्हजे गोवाय हे गोंवळीक वर्साचो विशय हो आनी हें करता आसतना आयची दोनूय वाचपाक तुवें आनी हांवें जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे गोवाय जावंक तुका म्हाका उलो करतात दोरंदोत जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे गोवाय जाले जुवां बातिस्तानूय हेंच जेजूक आपली जिवितांतल्यान गोवाय दिली पवित्र आत्म्याचो उगडास करून पवित्र आत्म्यानूय बी ह्या जेजूक गोवाय दिली जाल्यार तुवें आनी हांवें हेंच करूंक आमकां आपोवणें आसा तुजें म्हजें हेंच कार्य पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक ह्या भावार्थाचें सोत परगटूंक आनी ताकाच गोवाय दिवंक जें कितें आमी आयकलां जें कितें आमी देखलां आनी जें कितें आमी अनुभवलां तें आमी गोवायंतल्यान परगट करूंक आयच्या दिसाक हे पवित्र मिसाचे पेटेन तुका आनी म्हाका त्याच जेजूचो आदार मागून घेवया भेटून एक आमी गायन गावया माल वर्धनाचो C23 पान 30 आनी 8 C23 पेज 38 आमच्या दाटात ओस्ती रुपा कार्लोरोस गोयच्या पोरा ओतावापा आयच्या दिसा आमचे काशी सोऱ्या रुपा वच मागोया मोरताराचो Aureta tu beitoiloro Esa soda tu capite Orbilole tu cerose Esa soda tu capite Orbilole tu cerose म्हज्या भावमडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मान दातोसलें जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानूया भोववर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा धुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोड तुजे मुखार चोडून दी ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेले ह्या बलिदानांत फावो ते पुरी वांटो घेवंक कोनवाडा येवन आमकां करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काली आमी तुका वाकाणूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाशान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. सासणाच्या जिविताक जोलमोलोनी उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोरनांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादाक उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र. Papa, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मारून ससुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतली. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तेन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवता. हे म्हज्या उगडासा करत. Bawartaco good Purgotia, Jesu melo, Jesu Chivon Sala, Jesu Novian Yetalo. Baba, Jesu Chia Mordanso आणि पुन्हा जीवनपणाचा आम्ही भक्ती पडून उडास करता. नव जिविताचो उंडान सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथोल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाचे पेटेंत आप आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. हांकवार मारी देवाचे माये सांगाती तेच्या पोती भाग्योंत जाय भाग्योंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवले ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोनी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. बाबा देवान आमकां आपल्या पुता जेजूचे गोवाय जावंक विचून काडला आनी ह्याच पासून दर एक आमच्या जिविताचो अनुभव आमी ताच्याच पुताक गोवाय दितले अनुभव ते.
देखून ही व्हड देणी देवान आमकां फावो केला बऱ्या जिवितांतल्यान बऱ्या कोन्यांतल्यान बऱ्या उलोवपांतल्यान जाता ते भाशेन जेजूक आमी गोवाय दिवपाचो प्रयत्न केला ताचे गोवाय कशी आमी आमच्या जिवितांत जेवपाचो प्रयत्न केला देखून असल्यान साबार असल्या देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान देनवाशी मनान जेजून शिकयल्या प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गींच्या आमचो दिसपतो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तशें उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदा घाल तुमची सोबी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुपाकी कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया देव जाता मनशाचें काण D7 पान 50 D7 पेज 50 देव जाता मनशाचें काण लिबलोलो उड्या रुपान ताणें वाडलें उकेल्या पियोन दिलें राहेल्या ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो ल्हान व्हडल्या दुर्बल क्रेस्तांव सांगा ती दोंगल्या जागा एका जेवणाक बसली
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या स्वयंबाक तूं खोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत जोडय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. Pefamri nu gras kota आज ब्रेस्तार नव्यान आमी आमची बायबल स्टडी परतून सुरू करतले. देखून आज सांजे 6 वाजता बायबल कोर्स पॅरेबल्स ऑफ जीसस हाचेर आमी नव्यान आज सुरवात दिता. देखून दोर ब्रेस्ताराक सांजे 6 ते 8 पर्यंत हो बायबल कोर्स जातलो. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्यास सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. उचनियात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार शेवटाचे गायन गावया. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. E10 पान 202. E10 पेज 82. Ekas bavarda